आमचे डायमंड प्रिन्सेस म्हणून जी बोट आहा ती क्रूज बोट. इनफॅक्ट ती क्रूज बोट ताजेन आयडेंटिफाय जाली जपानाक जेन्ना पावली तेन्ना आयडेंटिफाय जालें की कांय जाणांक कोरोना व्हायरस आसा म्हणून इन्फेक्टेड जाल्ले आसात म्हणून. आणि तेजे उपरांत ते कांय क्वॉरंटायन करून तांकां थंय दवरलेले. तेजे भितर म्हायती अशी आसा की आमचे गोंयचे सादारणपणान 45 ते 50 भुरगे क्रू मेंबर्स म्हणून थंय तेजेर काम करतात. आणि फाटले खूप दीस जाले आमी खरें म्हणजे हेच्या संबंधान मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेअर्सा कडेन आमी कॉन्टॅक्टान आशिल्ले. ते अपडेट्स आमकां धाडटाले. आणि हांवें पयर एम्बेसिडर जो आसा आमचो जपानाक संजय कुमार वर्मा हांकां एक लेटर बरयलें आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की ताचो एक स्टेटस आमकां कळोवचो म्हणून. आणि गोंयचे जे फॅमिलीज आसात ह्या भुरग्यांच्यो त्यो फॅमिलीज आमकां कॉन्टॅक्ट करताल्यो आमच्या ऑफिसाक आणि ते रिक्वेस्ट करताले की कितें एक्झॅक्ट स्टेटस आसा तो आमकां सांगचो म्हणून. आता कालूच एम्बेसिडराचो रिप्लाय आयिल्लो आहा आणि ताणें रिप्लायन ताणें सांगलां की इनफॅक्ट दे हॅव बीन रेग्युलरली अपडेटिंग अबाउट द स्टेटस एंड दे हॅव बीन रेग्युलरली मॉनिटरिंग द एंटायर क्रू मेंबर्स एज वेल एज द एंटायर शिप. अँड आता कांय जाण थंयचे जे पॅसेंजर्स आसात ते ऑलरेडी गेल्ले आसात. सो ताणें रिप्लायन आमकां सांगलां की दॅट अरेंजमेंट्स आर बींग मेड टू ब्रिंग ऑल दीस पीपल बॅक टू देअर मदरलँड. आणि बेगिनात बेगीन खरें म्हणजे तांकां आतां हाडपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. आता हे करता आसतना कोणी अशे तरेचे हांव अपील करता सगळ्या फॅमिली मेंबर्सां कडेन की त्यांनी खरें म्हणजे पेशन्स दवरचो. तांकां हाडल्या उपरांत सुद्दां हांगा जर तेंची टेस्ट जातली, टेस्ट जाल्या उपरांत मागीर गरज जर पडली जाल्यार कोणाक क्वॉरंटायन जर करपाचें आसा जाल्यार करतले. पूण सगळे सेफ आसात. आणि तांकां सगळ्यांक परत हाडपा खातीरचे प्रयत्न जे आसात ते एम्बसी कडल्यान चालू आसा. आनी तशा पद्दतीचो अश्युरन्स जो आसा वो आमचे जपाना भितर जे एम्बसी आसात इंडियाचे जे एम्बेसिडर आसात त्यांनी दिल्लो आसा. सो म्हाका विश्वास आसा की आमचे गोंयकार भुरगे जे आसात ते सगळे बरे भशेन खरें म्हणजे गोंयांत पावतले. कितले टाइम लागतलो, कितले दीस आसा? इनफॅक्ट आय थिंक that's the reason why I said that we have to have some patience with regard to this kind of issues. कारण त्याने म्हटलेले आसा because the steps are being taken to bring all these people back. But only thing is that there may be some issues because those people they will be again in fact they have been tested, then they again after bringing back to India they will be tested. So precautions will be taken. So after that they will return to their respective homes. So I'm sure that in some few days they will definitely return back to them. Okay. But as far as locals, their families and all, त्यांनी तुमकडे किती मागणी केलेली आसा? Because they have been in fact there have been many family members, they have been in touch with the commission and they have been calling me also. And in fact it's not proper on my part to disclose the names, but it would be in fact I would urge and appeal to all the family members to have the patience, and definitely as has been informed by the embassy in Japan, the entire crew will be brought back to the motherland, that is Goa.